आदिश आनंद नाईक, महालक्ष्मी. चार 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 हे चवथे वर्सां हे अशें डेकोरेशन करता. सो तुमी कितें कॉम्पिटिशनाक बी तशें घालता कॉम्पिटिशनाक घालता, ऑल गोवा कॉम्पिटिशनाक घालता. ओके. हे म्हाज्या स्वताच्या आज्जेचेर हांवें हें केलां की म्हाजी आजी म्हाका एक म्हणटा न्हू भुरग्यानूच आसता देव तशें दाखोवपाक म्हाका आनी तिजी आवय पार्वती न्हाणयता ती एक थीम केल्या आनी इको फ्रेंडली केला थर्माकोल यूज करून आसा. सो हे कोण कोण तुमी हें करता, हेल्प करता तुका? फॅमिली आनी म्हाजे फ्रेंड आसता. सो कितले दीस पयलीं लागता कामाक? 2-3 म्हयने. सो आमी प्रत्येक फावटी पळयता की एक टायमार तुमी अनंताचें देवूळ साकारलेलें, मागीर पोरूय लयराईचे तेचे वयले कटमगाळ जाताचे. सो वेगवेगळे तरेन तुमी हें करता. आनी अंदू त्या देवा पेक्षा अशें म्हणटा की भुरग्यानूच एक देव आसता तो हें घेवन हांवें तो कॉन्सेप्ट केला. फुल्ली इको फ्रेंडली करता. इको फ्रेंडली. कांयच तितून प्लास्टीक थर्माकोल कांयच यूज करना. आतां तुमचो ह्या फावट म्हाका 7 दीस, मागीर तरी आसतना म्हाका तुमी लोकांक देखावो पळोवपाक लागून लोक येता काय म्हणटा? दवरता एक 11 दीस दवरता. सो लोक येता पळोवपाक. सो आमी पळयल्लें आसा की पुराय तुमी तणाचो वापर म्हाका दिसता चड. ओके. सो हे सगळें तुका खंय हांगासरूच सोदून मेळटा काय सगळें म्हणटा? हय हांगाच मेळटा, हांगाच हें करता. वयर चडशें तुवें शेतांतल्यान म्हणटा हें केलां? शेताचें हें केलां, थोडें हें केल्लें पयलीं. सो म्हाका दिसता जें आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता जवळ जवळ तुमकां 2-1 म्हयने पयलीं हेची तयारी करची पडटा, कारण तेजे शळो बिळो येवपाक जाय. सगळें पयलीं ते भायर दवरलेले चिरे पयलीं म्हटल्यार पावसान ताका शळो मारपाक लागून पावसांत हें केल्लें, तेजेर तो मागीर शळो जाल्लो आसा. सगळें नॅचरल केल्लें आसा. नॅचरल आनी इको फ्रेंडली.